इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. जेहोशाफाताक प्रवादी धमकावणी दिता. जुडेया देशाचो राजा जेहोशाफात शांतीन आपल्या घरा जेरुजल्याक पोत्तलो. हानानी बाकनाराचो पूत जेहू ताका मेळूंक गेलो आनी जेहोशाफात राजाक ताणें अशें म्हणलें, देव धर्म नासलोल्यांक तुवें कित्याक आदार दिलो? वो सर्वेस्पराचो द्वेस कोत्तोल्यांचो तुवें कित्याक मोग केलो? हाका लागून सर्वेस्पराचो राग तुजेर देंवलो. अशें आसतांय तुजे सवें बरेय वस्तू आसात. आशेरा देवीचो मुत्यो तुवें देसांतल्यो काडून उडयल्यो आनी सर्वेस्पराक सोदूंक तुजें काळीज तयार केलें. ताची न्यायसंबंदीत सुदारणा. जेहोशाफात जेरुजल्यांत रावूंक लागलो आनी नव्यान बेरशिबा थावन एफ्रायमाच्या दोंगरी वाठारांत लोकां मदें वचून तांकां सर्वेस्परा आपल्या पुर्वजांच्या देवा सशें परत हाडली. ताणें शारान शार धरून जुडा देसाच्या सगळ्या किल्ल्यांनी फुडारी नेमले. ताणें फुडाऱ्यांक म्हणलें, तुमी कितें कोत्तात तातूंत चोत्राय धरात. कित्याक मनशां खातीर न्हय पूण सर्वेस्परा खातीर नीत करात. नीत कोत्ताना हो सर्वेस्पर तुमचे सांगाता आसा. अशें जाल्यार सर्वेस्पराची भिरांत तुमचे वयर आसूं. तुमी कितें कोत्तात ते विशीं चोत्राय धरात. कित्याक सर्वेस्परात आमच्या देवा थंय अन्याय ना वो तोंड पळोवन तो वागना, न्हय म्हूण तो लॉंच घेना. हाचे भायर जेहोशाफातान जेरुजल्यांत सर्वेस्पराच्या नांवान नीत करूंक आनी खोटले सुट्टावे करूंक लेवितांक, याज्ञिकांक आनी इस्रायलाच्या घराण्याच्या वडिलांक नेमले. ते जेरुजल्यांत रावताले आनी ताणें तांकां आज्ञा दिवन म्हणलें, तुमी हें सगळें सर्वेस्पराचे भिरांतीन विस्वाशीपणान आनी सगळ्या काळजान कोच्चें. आपल्या शारांनी रावपी तुमचे भाव घराच्या झगड्यान समूर्त आनी आज्ञा नेम कायदे आनी निर्णया विशीं तुमचे मुखार खोटले घेवन येत जाल्यार सर्वेस्परा आड वचना जावंक तुमी तांकां शिडकावचें. ना जाल्यार सर्वेस्पराचो राग तुमचेर आनी तुमच्या भावांचेर चडटलो. पूण हे भाशेन तुमी चल्ल्यार तुमी गुन्यांवकार जावचे नात. पळयात, महायाज्ञीक आमार्या सर्वेस्पराक लागू जातल्या सगळ्या वस्तूंनी तुमचे वयर अधिकार चलयतलो आनी इस्मायलाचो पूत जेबाद्या जुडाच्या घराण्याचो फुडारी राजाच्या वस्तूं विशीं अधिकार चलयतलो. तशें लेवीतूय तुमचे मुखार अधिकारी कशे वावुरतले. काळजीदारपणान वावरात आनी सर्वेस्पर बऱ्या बराबर आसतलो. देवाचें उतोरें.